श्री गुरुभ्यो नमः. श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमो नमः. श्रीमद सुधींद्र तीर्थ गुरुभ्यो नमः. श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ गुरुभ्यो नमो नमः. ये शुभकृत नाम संवत्सर ह्या वर्षाचो चातुर्मासो परमाचार्य श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांनी मंगळूर महानगरांतू स्वीकार करून घेतला. तसं ते चातुर्मासाचे अत्युन्नत एक होड कार्यक्रम मृत्तिका पूजन इत्यादी जाऊन घडल्या. तशींची मृत्तिका पूजनेचे मृत्तिका विसर्जन कार्यक्रम परा भाद्रपद शुक्ल पौर्णिमा त्या दिवसांतू संपन्न जावचेस. ताजी दुसरे दिवसा 11 तारीख आयतार संस्थाना देवाक समस्त महाजनांनी गृहस्थ प्रमुखांनी उपनीत वटून मेळण घेवन देवाक एक तुळसी अर्चन करची, लक्ष तुळसी त्याला समर्पण करता चलो एक होड कार्यक्रम आयोजन करून घेतला. हाका पुराय वटून मात्र नाही गृहस्थ प्रमुखांनी हातू भितरी भाग जावका जाल्यार तसणे होड करता. तेमा नाही खंयची मोक्षप्रद परमात्माल विशेष अनुग्रहाक पात्र जावचें, परमात्माल प्रितीचें म्हणलें तुळसी दल. खंयची कृष्णान तागेलें तुलाभार इत्यादी जावचे वेळाचेर कसल केल्यारी ते तुला म्हळ्यार ताकडी ती वैर्यानाची राबिल्ल्या वेळाचेर समासम जावका म्हळ्यार एक उद्देशान रुक्मिणी प्रितीन एक तुळसी दळ त्या अनेक तकलीच्या जेर दवरता. त्या वेळार तरी परमात्मा समजता म्हळ्यार एक तुळसी दलाक आशिल्ल मौल्य कसं नाही म्हळ्यार ब्रह्मांड आशिल्ल यावत्तू सोदतू जाल्यार तो परमात्माक समान जावच्या साध्य ना. तातूंत एकची परमात्माक अत्यंत प्रिती विशय कसलो म्हळ्यार तुळस. तेच देखून तुळसी वनपालनम म्हण सांगला. तुळसींतू वन पालन करचें पोषण करचें कडेक ते तुळसी परमात्माक अर्पण कोरका जाल्यार व्हड कर्तव्य. तशें देखून परां 11 तारखेक सकाळीं 8:30 पावण 9 घंटे भितर तुमी देवळां भितर पावका. आमगेलें शुभ्र वस्त्र इत्यादीक फाट्या दवरप जाता, नामे श्वेत वस्त्र जाता, मुंड इत्यादीक कासमान न्हेसचें आनी तुमगेलो कुलदेवालो ग्रामदेवालो इश्टदेवालो पुरो उडगास करून व्यासरूपती नरसिंहदेवा उडगास करून श्री विष्णु सहस्रनामान तुळसी दल समर्पण करचें. तशींच कृष्णाष्टोत्तर मात नाही 24 नाम अशी देवाक तुळसी दल समर्पण करचें कार्यक्रम आयोजन केलेलोच. तातूंत भितरी सर्व दादल्यांनी गृहस्थ प्रमुखांनी तातूंत भितर भाग जावका आनी विशेष जावन वटूंक आराधन करता चलस. तसल ते वटूंक स्वाम्याल हातान वस्त्रकी ताका जावका जाल्यार सोपस्कार इत्यादी दिवन ताका एक विशेष अनुग्रह करता चल कार्यक्रम आयोजन केला. स्वाम्याल आशिर्वाद ते वटून चेडवांनी मुंज जेल्लेले वटून घेवका जाल्यार अवश्य कर्तव्याचं. कारण आमगेल घरां भितरी देवान ताण केलेले जप पुरस्कार इत्यादी परमात्मा स्वीकार करता. खंयच्याय कालार जाल्यार तागेले विद्या अर्धा राबूनच ताणें विद्यावंत जावका प्रज्ञावंत जावका. ताणें म्हणलेली येदी गायत्री जाल्यार ते गायत्री अंतर्गत परमात्माने खंयची नारायणाने अनुग्रह त्या चरणाचेर जावका. चांग विद्या बुद्धी सिद्धी प्रसिद्धी ताका अनुकूल जावका. तशींच ताणें म्हणल मात्रान तागेल घरांतूल यावत्तू दोश दूर जावपाची. तेमान न्हय तागेल जीवन मुखावेलें भारी भव्य जावन दिव्य जावन वचचे तशी देवाल अनुग्रह जावका. सर्व तागेल वैरी तागेल पेरंट्स आमी मालगड्यांनी एक एम्बिशन दवरून आसताचे हे चरणान जावका. मुखार चांग स्थानमान गौरवार येवका. तागेलें जीवन लायक कोरका म्हणल्यार तसल ती कामना आमगेली आसता. ती सर्व पूर्ण जावका जाल्यार ताका स्वाम्यालकी देवालकी अनुग्रह. तशी ताणें तेजो तुळसी दलान अर्चन करचें की तेन्ना देवाल अनुग्रहा पात्र जाल्यावर जाल्यार आमगेल्या गांवां आयिल्लें स्वाम्यालें खंयची चातुर्मास व्रत तांणी परिपूर्ण करून फुडें दिवस आसताची. ते चातुर्मास व्रता फल तांणी वांटिल्या वरीची विशेष जावन आमकां आमगेल्या घरांक तांगेले ते अक्षत इत्यादीक मेळतना विशेष रुपान करतना आमी चातुर्मासांत
तांगेला अनुग्रहाक पात्र झाल्यावर जाता अशी व आयोजन केलेले कार्यक्रमाक तुम्ही पुरे जणांनी भाग जावका तुमगेलें नांव जालें तितलें बेगीन तुम्ही रेजिस्टर करा कारण ताका दिवका जालें सोपस्कार की चेडवां दिवका जालें आशिर्वादाचे देवान एक वस्त्र इत्यादी कसं ते वस्त्र पुराय हाडून दवर तुमकां दिवच्याक अनुकूल जाता तशें करून तुमी पुराय जणांनी ते प्रसाद स्विकार करचे खातीर जावन म्हळ्यार बरीची तशीच हांगा सकाळीं 9 गंट्याक ते दसू एक पोळेरू 2 ताट्टे चिपूड अशी दवरून घेवन तुळशी इत्यादी घेवन तुमी तातूंत उपस्थित आसचें आनी त्या कार्यक्रमा भितर भाग घेवचें तदनंतर स्वाम्याले विशेष अनुग्रहाक पात्र जावचें प्रसाद घेवन मध्यान्न काला भोजन इत्यादी करून तुमी कृतार्थ जावेत म्हणून सांगच्याक हांव इच्छा पावता पुराय जाणां हातूंत भितर विशेष रुपान भाग घेवया आमगेलें जीवन धन्य करून घेवया तत्त कृष्ण अर्पणमस्तु.